आमच्या ताटांत विख्ख वाडून आमीच तें जेवतात हें सदांच घडटा। जें खातात तें भलायकेक बरें असो दर एकल्याचो समज। मात प्रुडंटान बाजारांत प्लास्टीक पिशव्यांनी पॅक केल्ल्या 5व्या चण्याचेर प्रयोग करून हे पॅकेटांतले विख्ख एक्सपोज केलां। 5वो चार जाड कॅमिकल रंग फासून ह्या वाटाणे ग्रीन पीस म्हूण प्लास्टिकाच्या पाकिटांनी विकतात। हें कॅमिकल जिवाक सामकें घातक। नकळत लोक हे विख्ख बॉल्सांतले पयशे मोडून घेतात। प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह। We are in the Panjim Municipal Market and we are trying our luck on this green peas. I've already picked one packet of green peas which cost me around 20 rupees. Air है मटर सोलून काय भिजयले आदल्या दिसा घालता का भिजर बरें उरता रे. And I also have this fresh green peas which is also locally known as matar. But how do we check which one is real and which one is not adulterated and all? So we have here a bottle full of water, and what we are going to do is just open the packet and pour it in the bottle. And now we will try with this also whether the color of the peas change and the water color also change. Add the peas in the water. So this is the outcome of the green peas. गिरायकांनीच हे विषयाची परीक्षा घेतली. This is the watane with color and this is the one without color. So I mean this is the one that is naturally found. This is what we are getting now. This is not the season for it. I mean off season this is what they sell. But this food color isn't good for health. You should go for this one. हा कलर ग्रीन येयला न्हू हेतूंतलो आनी ते नॉर्मल आसता ते तेंचे सारके हे आसता न्हू. Okay, but भाजी घेतना तुम्ही पळयता ना आतांचे कितें आसा ते भाजी बिजी सगळे चॅक करून घेवंक जाय. कित्याक आसा आतां खूब हायब्रीड फ्रूट आसता व्हेजिटेबल्स आसता ते सगळे हायब्रीडच जावन ते सगळे आतां पयलींचे सारके हेजन येयना. फोंडे बाजारांतय हीच परिस्थिती. जो कोण येता आनी आवाज उठयता तेन्नाच लोकांक कळपाचें की अशें अशें घडटा म्हणून. लोक कितें करतात कितें जालें पळयतात ओग्गी रावतात भायर उडयलें मागीर काय जालें. हे आमचे गोंयकाराचें विकनेस म्हणटा हांव. सरळ हांचेर धपके पडपा जाय. धपके कोणाचेर आतां जेन्ना FDAक फोन केलो FDAचो डायरेक्टर सांगता तुमी चणे घेतलेच कित्याक. आतां ते बाजारांत येतात कित्याक ते FDAचो डायरेक्टर सांगूं शकता. हांचे हात तांगले कोण तो मास्टर मायंड आसता ताका धरपा कडेन पावपा जाय. ते कोण गरीब कोण विकतात हांगा न्ही आनी हांगेले धाडी पडटात ते कोण खरेंच गरीब आसतात न्ही 10-20 हजार जोडटात त्या लोकांचेर हे धाडी घालून व्हडले दाखयतात आपणें हें केलें तें केलें म्हणून. कितें मेळ्ळें तुमकां? तेच ग्रीन कलर प्लेन धवे आनी मागीर ते कलर ग्रीन. सदांच तुमकां अशें मार्केटान मेळटा? फक्त मागीर आमी हाडून ते म्हणटकर जागृतीचो भाग म्हणटकर ह्या विशयाचेर आवाज जावपाक जाय आनी लोकांकूय हो संदेश पावपाक जाय की बाजारांत अशे तरेचे चणे जावं रंग लायिल्ल्यो वस्तू विकता आनी त्यो आरोग्याक ते सामके वायट आनी कसलो रोग जायत तो सांगूं येना. हे विषारी वाटाणे विकपी दुकानदार मात ते खंयच्यान येतात ते कांयच खबर ना म्हूण दावो करतात. हे चणे खंयच्यान येता कोण तो प्रुडंटाच्या ह्या रिपोर्टा उपरांत FDAन फोंड्या बाजारात रेड मारली. तांणी रंग मारून विकपाक दवरिल्ले सुमार 6 किलो वाटाणे जप्त केले. हय आयज फोंड्या एक रेड जातलेली म्हणजे ते आमकां ग्रीन पीस हांगा कलर्ड विकता म्हणून काल एक कंप्लेन आयली. चण्याची ड्रायव्ह म्हाजी आतां आमचे ऑफिस तर्फे चालूच उरतलो कित्याक ते सगळ्या बाजारांनी ऑलमोस्ट सगळ्याक विकता अशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा. कलर घालता म्हणजे ते एक अपियरन्स वाडपा खातीर आनी बरें दिसता न्ही ताका लागून लोक घेता. तुमी तो कलर बरो न्ही घालप ते अनहायजीन. हें आमच्या ताटांतलें जेवण म्हणच्या परस विकतें घेतिल्लें विश. मात हाचे पासून वाचपय तशें कठीण ना. बाजारांतलो माल बारीकसाणीन पळोवन घेतल्यार तुमच्या फामिलीच्या पोटांत हें 5वें विश वचचें ना. वाटाणे खायात मात घेतना सोली नाशिल्लें मटार घेयात, शेंगो घेयात, तातूंतले सोलून वाटाणे काडात. हें विश तरी पोटांत वचचें ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.
लाच घेतना एसीबीन रंगे हात धरिल्ल्या आरटीओ अधिकाऱ्याची एक पॉश गाडी तपास अधिकाऱ्याच्या हाताक लागूं जायना म्हूण ताळगांव व्हरून दवरल्या म्हूण बोवाळ पडला. ही रेनॉल्ट डस्टर खंय सध्या एसीबीचे कादयेत आशिल्ल्या आरटीओचे असिस्टंट डायरेक्टर उदय गांवसाची. ताचें घरय तपासलां, मात डस्टर पुलिसाच्या हाताक लागली ना. 4 दीस जाले ती एकाच जाग्यार आसा. ती खंय ताणें दुसऱ्याच्या नांवार घेतल्या. बेहिशेबी मालमत्ता लिपोवपाच्या यत्नाचेर पळयात खासा रिपोर्ट. ताळगांवां वचत थंय GA05D4599 हे गाडये विशीं चर्चा सुरू आसा. ताळगांवां ला रोज हॉटेला लागसार ही डस्टर गाडी 4 दीस जाले हेच सुवातेर अशी उबी आसा. सुत्रां सांगतात ही गाडी लाचखोर आरटीओ अधिकारी उदय गांवसाची, पूण ती खंय ताणें दुसऱ्याच्या नांवार घेतल्या. विजिलन्साच्या धाडीन ही गाडी घराकडेन मेळची न्ही म्हूण ही गाडी हाडून ताळगांवां लिपयल्या म्हूण बोवाळ पडला. विजिलन्साच्या एसीबी टीमीन ब्रेस्तारा ह्या दोगांच्याय घरांतल्यान डॉक्युमेंट जप्त केले. गाडी मात सुटली. डस्टराचो बोवाळ आयकतकच प्रुडंटाचे टीमीन वचून चवकशी केली. लोक म्हणटात गाडी कोणे हाडून दवरली कांयच खबर ना. मात 4 दिसां सावन कोणेच ती थंयच्यान व्हरूंक ना. गाडी कोणाची आनी कोणे दवरली हाचेर लोकां मदीं चर्चा रंगल्या. लोक म्हणटात ही गाडी करप्शनाच्या आरोपान भितर पडिल्ल्या आरटीओ अधिकारी उदय गांवसाची. प्रुडंटान चवकशी केली तेन्ना आरटीओतल्या सुत्रांनी ही गाडी उदय गांवसाचीच म्हूण सांगलें. ही ताचीच गाडी आनीक जर ताचीच जाल्यार असल्यो आनीक कितल्यो गाडयो आनी हेर मालमत्ता अश्योच खंय खंय पार्क केल्यात तेवूय आतां विजिलन्साक सोदचे पडटले. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश खाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे. ह्यो एक विराम.